तुमकां सगळ्यांक येवकार आयचे कार्यावळीत तर आयचो विशय घेवन येयल्लो आसा की डिस्ट्रक्शन इन गोवा. तुमकां दिसतलें की सदांच हांव येता आनी डिस्ट्रक्शन हाजेर हो विशय घेवन येता, पूण हो विशय खूब गंभीर आसा आमच्या ल्हानशा गोंयाक लागून. आनी तुमी सदांच म्हणटा, काही लोक म्हणटा की ही जी गोवा भुमी आसा ती परशुरामान घडयल्या. एक्झॅक्टली ही जी भुमी आसा ती देवान घडयल्या. हीच कित्याक हे जे ब्राह्मण आसा ते देवान घडयला. आनी प्रत्येक जे जे कितें देवान घडयलां तातूंत कितें ना कितें एकामेकाचें लिंक आसा. फॉर एग्जाम्पल आमी जर झाडां पेडां जनावरां हांकां आमी डिस्ट्रॉय करीत जाल्यार हेजो परिणाम सदांच मनशाचेर जावं ह्या भुंयेचेर जाता. हाज्यान पयलीं एक सगळ्यात मोठो डिजास्टर जाल्लो चायनान. तेंच्यांनी जी एक शेवण्याची जात आसा जी शेत खाता म्हणून तेंच्यांनी मारपाचो एक अभियान काडलो आनी तेंच्यांनी ती शेवणी आसली ती सगळी मारली. ताज्या उपरांत चायनात सगळ्यात मोठो डिजास्टर आयलो की लोक अन्नाक पातीशेर जाले आनी कितलेशेच लोक म्हणल्यार कमीत कमी 2 लाख लोक मेलो आनी ह्यो जगांतलो सगळ्यात मोठो डिजास्टर जावन आसा आयज बरयल्लो आसा. आनी हेज्या फाटल्यान कितें रिजन आहा तें तुमकां पयलीं सांगता. जेन्ना ही शेवणी मेली, जेन्ना हेंच्यांनी जो चायनान शेवणी मारपाचो अभियान एक काडलो आनी ती अख्खी शेवणी जी चायनान आसली ती मारून उडयली. जेन्ना ही मारून उडयली ताज्या उपरांत हे लोकांक खबर नासली ही शेवणी कितें करताली एक्झॅक्टली. ही शेवणी कितें करताली, शेवणी जी आसा ती शेतांतले जे किडे आसा ते खाताली. म्हणल्यार शेतान जे किडे जे शेताची वाट लायता ती ही शेवणी खाताली. जेन्ना ही शेवणीच ना जाली, जेन्ना हे किडे इतले जाले की थंयसरली शेतां आहा ती काबारूच जावन गेली आनी चायनाक एक सगळ्यात मोठो संकट आयलो उपासमारीचो. अशे तरेन चायनान एके काळार सामकी भिकेक लागली आनी तांच्यांनी लास्ट तांकां शेवटाक ती शेवणी इम्पोर्ट करची पडली आनी आसा त्या तरेन परत तांकां रिहॅबिलिटेट करचें पडलें. आतां हो विशय जावन आसा चायनाचो. सो सेकंड विशय आमच्या सद्या इंडियन गाजत आसा तो म्हणल्यार जोशीमठ. तुमी म्हणटले हो सदांच लिंक कित्याक करता गोंयाक आनी बाकीच्या हेका. सगळे तरेचो जो हे आसा डेव्हलपमेंट जो आयज आमी गोंयान पळयतात तो 30 वर्सां पयलीं जोशी मठार आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. कित्याक बद्रीनाथ जे ट्युरिजम आसा म्हणजे आमचें एक देवस्थान आसा बद्रीनाथाचें महादेवाचें, जे थंय कितलेशेच लोक ट्युरिस्ट येता. ताका लागून थंय त्या गांवान म्हणजे ते जे जोशी मठ आहा ते थंयच्यान 45 किलोमिटर आसा आनी ताका लागून ते नियरस्ट आसल्या कारणान थंय एक मोठो एक डेव्हलपमेंट जालो जोशी मठार. सरकारान ताजेर केन्नाच पळोवंक ना, ताजेर लक्ष दिवंक ना. कितलेशेच कमिटीज बसयल्यो ताजेर आनी रिसर्च केली आनी कितलेच सायंटिस्टांनी आमकां सांगलें की थंय जी डेव्हलपमेंट आसा तें स्टॉप करा, पूण हाजेर कोणीच लक्ष दिवंक ना. थंय घरा बांदीत रावले येदेशे जाग्यार आयज थंय 23,000 लोक रावता आनी डेव्हलपमेंटाक लागून थंय हिल कटींग जाली आनी हिल कटींग जावन आयज जोशी मठाची अशी परिस्थिती आहा की ती लँडस्लायडींग जाता आनी जी आमची जमीन आसा ती पोनाक वचत आहा आनी आयज थंय लोकांक रावपाची परिस्थिती उरूंक ना. लँडस्लायडींग आनी तेंच्या घरांक जे आसा जे पूर्णपणे दरार पडलेले आसा. ह्या 5-6 दिसांक पळयत जाल्यार आयज तेंची हालत आहा की ते आयज घरां सोडून वचत आसा. हाज्या फाटल्यान तुमकां कळलें आसतलें की कितें जाता. डेव्हलपमेंट जायोच, पूण तो कितलो आसचो आनी तो रिसर्च करून करपाक जायो. आयज आमच्या गोंयान खारकुडीची झाडां आसा ती मँग्रोवची झाडां आसा ती मारीत आसा आनी ती मारल्या कारणान जो परिणाम जातलो हो आयज आमच्या गोंयाक लागून खूब मोठो आसा. जो जोशी मठार जाला तो आमच्या गोंयान जावपाची खूब शक्यता आसा. जोशी मठार एक कॅनल बांदलो, एक अंडरग्रावंड कॅनल बांदलो आनी ताजेर रिसर्च करीत आसतना बांदलो. कितें जालें एक्झॅक्टली की जोशी मठार जेन्ना एक पोनाकच्यान एक बोगदो बांदलो ताच्या पोनाक एक टॅक्टीक प्लेट चालली जी ग्रावंड वॉटर आसता ती प्लेट आसली आनी ते जेन्ना हो बोगदो मारलो तेन्ना ते ग्रावंड वॉटर आसले ते सगळे व्हांवून गेले आनी ताच्या उपरांत थंय एक पोकळीक निर्माण जाली आनी ते उदक व्हांवून गेल्ल्या कारणान सगळे
जी वयली जमीन आसली ती आतां पोनाक वचपाक लागल्या. म्हणजे हाजेर रिसर्च जायनासतना हेंच्यांनी हो बोगदो मारलो. ताका लागून आयज कांयशे कारणाक लागून हे लँडस्लायडींग आनी जे पोनाक वचत आसा जमीन ती जोशीमठार आयज भोगचें पडटा लोकांक. ते आमच्या गोंयाचेर परिस्थिती येवची न्हू म्हणून हांव तुमकां पयलींच वॉर्न करता. नाजाल्यार तुमकां हो 30 वर्सांनी परत म्हाजो व्हिडिओ काडून तुमकां पळोवचो पडटलो. आनी हांव जे आयज कितें बडबडटा तें तुमकां लागून आयज कानार ते बडबडप आसा. पूण एक्झॅक्टली हो 30 वर्सां उपरांत तुमी व्हिडिओ काडा आनी पळयात. कित्याक आयज प्रत्येक आतां जे आमचे मोपा एअरपोर्ट जाल्लो आसा, डेव्हलपमेंट आमकां जाय तो कितले तरेचो जाय, कितले ताका जमीन लागतली हेजो बी स्टडी करूनच तो करपाक जाय. की नाका तसले बेश्टेच कसले प्रोजेक्ट हाडले आनी हांगासर बसयले. एअरपोर्ट जायच आमकां, पूण तो कशे तरेन बसोवपाचो. आयज जे एअरपोर्टाक लागून जागा घेतला तो आतां फूल कॉन्क्रिटायजेशन जातलो आनी आमची जे मातयेची उदकाची जिरवण आसा ती कमी जातली आनी हाजो बी आमकां परिणाम भोगचो पडटलो. कितें उदक जिराना आनी उदक जे पावसाचे येतले ते डायरेक्टली फ्लो जातले गांवांनी आनी गांवाचे जे फ्लो जाल्या उपरांत तुमकां खबर आसा फ्लडींग जातले. आनी हो विशय आसा तो येणाऱ्या काळान आमच्या गोंयकारांक भोगचो पडटलो. हांगासर जी बेंगलोरची झाडां आहात ती मारल्या उपरांतूय कितें जो परिणाम जातलो गोंयचेर आमचो तो आयज आमकां पळोवपाक मेळचे ना. तो येणाऱ्या 20 जावं 30 वर्सांनी आमकां पळोवपाक मेळटलो. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. आय वॉन्ट फॉर यू प्लीज अवेअर आनी मातशें सुदारात.